44. संतोषान उल्हासन गीतं गायनं तुझे सशी पावल्या अर्गां पाठों काढल्या बरी भेटून जमल्या हातका बळकळता सोम्या परता काकुळटांचे मागता अर्गां पाठयता आदाया लेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायना तुझी सशी पावल्या अर्गां पाठों काढल्या बरी भेटून जमल्या. आयची मिसांवांशी आसात. एंटोनिटो रोड्रिगस मुंबई देवाकर्गान सावन हे मीस दिलां. जोसेफ वास होन्नावर बऱ्या भलायके पासत मागणें करूंक ह्या मिसा वेळार विचारलां. तशेंच देवादीन इग्नेशियस डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिलां. पीटर आनी रेबेक्का डिसोजा बोंदेर. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक दनपारांचें जेवण दिलां. देवादीन इग्नेशियस डिसोजाच्या जल्म दिसाच्या उगडासाक पीटर आनी रेबेक्का डिसोजान हानी दिलां. ही बोंदेल तावन. तशेंच संजेची कापी फळार एंटोनिटो रोड्रिगस मुंबई हानी दिलां. ह्या दोनी दानींचो आमी उपकार बावडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाभी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पास्कांच्या काळार आमी आसा. बोवा पुरबायचे दीस आमी आचरण केल्यात आनी हर एक दीस आमकां सांगता जेजू जिवान जाला तो आमच्या मदें आसा. आज तेंच शिकोवंक आनी मागणें करूंक आमी हांगासर जमल्या. हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kaglutkan, Sumia kaglutkan, Krista kaglutkan, Krista kaglutkan, Sumia kaglutkan, Sumia महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या
आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista Eklos tum povek Eklos tum Ishwar Eklos tum Parameshwar Amen 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 प्रार्थूया देवा आमच्या तारका पवित्र स्नानावरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटाम तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या संभ्रमान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान साकोंक दिताय या भावार्था प्रमाणे चलोवंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीत दिया इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतराक कान दिया नजरेचो जिजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्या विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात देवान आपले स्वंत कुशीन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनुभवाच्या कन्याक कुरसायलो आनी जिवीश मारलो पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवांत उठयला कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदीन सालसोना ह्या पासत म्हजे काळी संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळा सांडचोनाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचोनाय जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय भावानो आमच्या पुर्वज बाबा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत तो मरण पावलो आनी ताका निकेपिलो
तसो फोंड आज पर्यंत आमचे मध्ये आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीसो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केल्ली. बसावणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताची कुडीन कुसाळाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत्य ताणें पयलेंच प्रगट केल्लें. ह्याच जिजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताचो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसयलो पवित्रात्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचे धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवणपाक म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वचतां. रातीचे पयान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडास हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तर जर म्हज्या उजेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. देखून म्हजी काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो अंतस्करणेन उल्हासता. म्हजी कूड लेकून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळाक सणसनाय आनी म्हाका तुजे विश्वासी भक्तीक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाची सूख. श्लोक. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दिसो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी सोम्याच्या दुतान सांगिल्लें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोषान म्हणले परी समाधेतावन शिसांक खबर दिवंक धावी गेल्यो. तेदवा एका शाणें जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, वसा आनी म्हज्या भावांक गालिलेयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. स्त्रियो गेल्ल्यो फाऱ्या घरा मदले थोडे शहराक गेले आनी घडुल्ल्यो सोर संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो. तवळ प्रधान याजक वचून मातपाऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनी पंगडांनी सांगाता मेळोवन एक मतलब केलो. शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हें परी सांगयलें.
राती आमी न्हिदून आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड सोर्यां व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले आनी ही खबर अधिपतीच्या कानान पडा जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता. शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे केलें. अशें ही काणी जुदेवा लोकां मदें विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या न्हू आज जेजू ताका भेटिल्ल्या स्त्रियांक सांगता म्हज्या भावांक गालिलेयाक वचोंक सांगा. गालिलेयाक हे शब्द आमी मतीन दवरची. गालिलेयाक कित्याक म्हळें गे म्हणून. जेरुसलेमान तावन गालिलेयाक 80 मैल आसात. 80 मैल इतलें पयस कित्याक जेजू सांगता थंय वचोंक ताच्या शिसांक. जिवंतपण जाल्लो जागो जेरुसलेम. जेरुसलेमांत जेजू दिश्टी पडिल्लो आनी थंयसरच जेजूचे निमाणे दीस जाल्ले. ताचे कश्ट मरण पुनर्जिवंतपण जाल्लें थंय. तरी तांकां गालिलेयाक वचोंक सांगता कित्याक. गालिलेया म्हणलो शब्द ह्या शब्दाचो अर्थ ह्या जाग्याचो अर्थ रोल म्हणून. रोल म्हळ्यार मुवमेंट. केदाळ्यार रोल जावन आसचें म्हळ्यार केदाळ्या जीव दवरून आसचें म्हणलें अर्थ म्हण समजूंक प्रयत्न करचें. ह्या खातीर जेजू म्हणटा मरणांतावन जिविताक आमी रोल जावंक आसा. काळोखांतावन जिविताक आमी वचूंक आसा. सोलवणीतावन जैताक आमी चलोवंक आसा. निराशतावन बरवशाक आमी मेट दवरूंक आसा. संवसारीतावन सर्गी आमी वचूंक आसा. अशें रोलिंग अशें आमचें जिवीत मुखार वचाचें म्हणलें एक चिंताप गालिलेयाच्या शब्दांतावन आमी शिकता. रोल आनीकी आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. पातकांतावन कुरपेक आमी रोल करूंक जाय. बरवशातावन पारीकपणांतावन आमी बगसाण्याक आमी वचोंक जाय. निराशेतावन बरवशाक आमी वचोंक जाय. हांकारातावन कालतेपणाच्या जिविताक आमी वेंग मारूंक जाय. आनी स्वार्थातावन आमी सेवेच्या जिविताक वेंग मारूंक जाय. तर मोगाच्यान आतां आमकां समजता गालिलेया कित्याक वचूंक सांगलें गे म्हणून. आपोस्तलांनी तांचें जिवीत सुरवात केल्लें गालिलेयांतावन. चडावत आपोस्तल गालिलेयाचे सरोवर भोंवतणीचे गांवचे. आनी अशें गालिलेया एक जागो एक नवेंपण सुरवात केल्लो जागो जेजूच्या जिवितांत आपोस्तलांच्या जिवितांत. तितलें मात्र न्हय जायतीं आजापां ह्या गालिलेयाच्या भोंवतणी जालेलीं आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता. आनी हो एक जागो चड सुरक्षीत जागो जेरुसलेम न्हय. आनी अशें ही पुरा कारणाक लागून जेजू म्हणटा जायचे तुमी गालिलेयाक वसात. आनी गालिलेयांतावन आनी एक नवो बरवसो सगळ्या संवसाराक मेळचो आसा. एक फावटी जेजूच्या शिकवण्या मारिपात आपोस्तलांच्या आपोवण्या मारिपात मेळिल्लो. आतां आनी एक नवो बरवसो आनी एक नवें चिंताप गालिलेयांतावन आपोस्तलांक मेळचें आसा. आनी थंयसर जेजू आपोस्तलांक मेळटा आनी एक नवें चिंताप आनी नवे संगत्यो पवित्र पुस्तकांत आमकां बरयलेल्यो वाचूंक मेळटात. तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी रोल जावया. आमच्या निराशेतावन बरवशाक, कश्टांतावन सुखाक, तशेंच भावार्थनांतल्या गांवांतावन भावार्थाच्या गांवांक आनी ह्या संवसारीतावन सर्गी गांवांक आमी रोल जावंक देवाचो आदार आमी मागया. C27. Volcanico, I know beto papa.
Alhundo hoaso pupunita wada Waulamचे जीव येसो समर्पिताव तुका मोगांच्या कर्जासो भेटताव ये बाबा सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया काणी जाऊना जमका स्वीकार तू कर बापा सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया काणी जाऊना जमका स्वीकार तू कर बापा म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मैमेक आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण वळखूंक आनी मोगान पासारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या ससनाच्या सुखान बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचें सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्गामी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येतात सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात
आपल्याच कुशेन कस्टमरान ससूंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतल्यान पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हें वारू तेणें हे म्हज्या उडासा करात. बाबाट तसो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर् जीवन पोत आम्ही परगटता. तुझ्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेग्या सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेद्रू पावलू आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भाग्यवंतू जुझे तिसपती, भाग्यवंतू धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गवूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदरान आमकां शिकयल्या मागण्या आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकुरल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवश्या नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शैली
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. ओ जेजू, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या सोम्याच्या जेवणाक आमकां पयलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेंचे म्हाका फोवना पूण तुज्यातल्यानच म्हाका भलायकी मेळटली. Day 46. तुझ्या काळजात सोम्या तू ये, मोगन तुका स्वागत करता. दुर्बळ बेडार काळीज म्हजे नंदन जावते तुझ्या येण्यात. मुंड्या रूपार तू कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाता. मुंड्या रूपार तू कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाता. सिमच्या तुका फावोना म्हाका, पूण म्हाका तू कृपेन भरता. सिमच्या तुका फावोना म्हाका, पूण म्हाका तू कृपेन भरता. म्हाका जिवीत जोडून दिवच्या जेजू मनीस जावून आयलो. पदका उपरांत लेवय काडच्या कुरीस मोगान तुवें वेलो. उण्या रूपार तूं कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाता. उण्या रूपार तू कांजावून मुझे आत्मिक पोषण जाता. सिमच्या तुका फावोना म्हाका, पूण म्हाका तू कृपेन भरता. सिमच्या तुका फावोना म्हाका, पूण म्हाका तू कृपेन भरता.
प्रार्थूया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलाय आनी ससनाच्या सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालाय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वसूं आनी जेजू बराबर ससनाच्या पास्काच्या उतरावरत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्वपदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया. आलेलुया. स्वर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. स्वर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तुवावो पावो जाली. हालेलुया. कित्या जाका तुवावो पावो जाली. हालेलुया. स्वर्गाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. स्वर्गाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया. सकाळींची भेटवणी येजूच्या देवी कळसा आयच्या दिसाची सोमची मागणी कामानिकस आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून आणि अंतरीच्या बोपई सक्रमेंतान तुकास कळनासतना भेटवच्या समेत हृदयापासून भगवंत ओंकार मरियेच्या कथावेन काल समरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पोसलदेच्या हृदयापासून आणि पापसैबान ह्या महिन्यात तकोन दिल्ल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून येजूच्या बोपैत कळसा येजूच्या देवी कळसा तुझे राज सेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव खुशी वता. सोम्या जेजू तुझ्या बोदेवी कळसाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगवन पापसैबाक साधू ताका उसवाड घटाय आनी बुसावन. म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांय पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्कनी नमस्कार करता. ओर तुजो उपकार म्हणटा. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिसांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळाय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी शिंगणां म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुझ्या आवडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परिपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेत पत्कां म्हज्या पत्क्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कां थावेपणान आमच्या तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पत्क्याची काकूत कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा
तू एकच देव आणि एका देवात एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हणून हांव ती सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पदका खातीर मेलो आणि जियांची आणि मेल्यांची म्हूण सुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आणि कॅथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सस्नीक सत आनी सानवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटून फुडानाय ह्या बावरतान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बरवर्षाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बोगसांनी आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पुदवेदार विश्वासी दयाळ आनी कपोलदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या बरवर्षान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सवस्त प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या प्राणाचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सबरो आनी समोग तुका फोव त्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सवस्त प्रासड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पदकांची समय केली म्हूण ती निचेव करता आमेन. सर्गचरणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक सकाळ तूं वोवंक फोव जाली हालेलुया तो आपणे संगले बरी जिवन चला हालेलुया आमा पसो देवा लागीं माग हालेलुया संतोसांनी उल्हास पावोंक कार्य मरये हालेलुया कित्याक समी करस जिवन चला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोषान तुवें दया केली तुझे मागीर आमकां मरे मरिफात ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लबस कर म्हूण आमी मागतांव त्याच क्रिस्त आमच्या समरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदां सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदां सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदां सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बुड्या मुजरकन्या सर्गीसेन म्हाका दिलाय तुजो तबेन म्हजी मोत तूं सोडाय म्हाका सांबाळ चलय आमेन. आमेन. मोगाळ पुत्राचो आमकां मरी आशीर्वाद देव आमकां बेगीन तुझे कुरवेन आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.